होलिकाचे आज फेस्टिवल आम्ही सेलिब्रेट करता. काल आम्ही होलिका दहनान म्हणजे आमचे जितले वाईट कितें गोष्टी आसा आमची अशी मान्यता आसा की आम्ही होलिका दहनान काल ते हे केले भस्म केले आणि आज खंय तरी आमी सगळीं मेळून म्हणजे वास्कोकारांनी आज देशभरात आज होळयेचो मोठो आज सण आमी आज मनयता. जसो जसो ऋतू चेंज जाता तसो तसो आमचो सण येत आसता आणि होली हो सण हो सगळ्यांचो. हातून सगळे धर्माचे लोक हातून सगळे जातींचे लोक मिसळून एकामेकाक रंग लावन आपल्या भितरले कितें मतभेद आसा ते दूर करून म्हाका दिसता ह्या दिसा आमी सगळे एकठांय येता आणि असो हो आमी मोठ्या हातून सेलिब्रेट करता. ह्या वर्सप्रधानी प्रमाणे आमच्या मुरगांव शिगमो उत्सव समितीन आज आमची मिरवणूक जाता. ती मिरवणूक आमी पुराय वास्कोभर भोंवतात, आमी जल्लोश करता, आमी लोकां भितर मिसळटात, मेळटात, तांकां रंग लायतात आणि अशें करून एक आनंदान उत्साहान हो आमी सण साजरो करता. सगळ्या कडेन मागता की अशेंच आमी एकठांय रावन म्हणजे सगळे आमचे जे कितें मनान कितें वायट कितें आसा ते नश्ट करून म्हणटा तशें आमी सगळे आनंदान रावया आणि उत्साहान रावया. ते आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक आमची होळीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज वार्षिक प्रमाणे आमी रामबाबाच्या देवळान नांव दवरलेलो आसा आणि त्या प्रमाणे आमी सुद्दां आतां होळी आमी सुरू करता. ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आणि ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयतात. तेच्या नंतर आमच्या आख्खी वास्कोकारांची होळी सुरू जाता. हांव मागता आमचे सगळे रामबाबाचे जितले भक्त आसा तांकां सगळ्यांक ही होळी जी आसा ती सुरक्षीत होळी जावं, सेफ होळी जावं. त्याच प्रमाणे आख्खे परत एकदां आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या वाठाराच्या सगळ्या लोकांक होळीची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. होलीच्या शुभेच्छा. आमचो होली उत्सव मुरगांव नागरिक शिगमो उत्सव समितीचे आमचे अध्यक्ष राजीबाब सालकर यांच्या नेतृत्वाखाली या वर्सा यंदाचो ही मिरवणूक आसा. जाल्यार हांगासर उपस्थित आसले आमचे मुरगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर, तसेच नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष सगळे आणि आमची समिती सगळी. जाल्यार सांगपाची गजाल अशें की ही आयज सगळ्यांक खबर आहा. आमी एक्लिप्स म्हणटा, ग्रहण म्हणटा, सूर्यग्रहण, आमी कोंकणीन गिराण म्हणटा. तर गिराण जरी आसले तरी मोठ्या संख्येन हांगासर लोक येयलेल्या. होळी म्हटल्यार रंगाचे फेस्टिवल ऑफ कलर, युनिटी अँड टुगेदरनेस. जाल्यार एकतेचें प्रतीक जावन आहे. एकतेन शक्ती आसता म्हणटा आणि आमची संस्कृती जपपाची ही आमची जबाबदारी सगळ्यांची. जाल्यार हो उत्सव आमी म्हणटा पळय गालाक रंग लायता तशें प्रत्येकाच्या मनाक रंग लागूंक जाय आणि हो रंग आमचो ह्या रंगान एकोपा आमी दवरपाक जाय आणि आमी एकजुटान आपसात कितें मतभेद आसले जाल्यार आमी होली उत्सव आमचो बरे भशेन मनोवपाक जाय. हीच आमची संस्कृती, हीच आमची परंपरा. शिगमो म्हटल्यार तुमकां खबर आहा आमकां कोंकणान हो शिगमो बरो व्हडलो उत्सव जाता कोंकण बेल्टान. प्रत्येक गांवागांवान वेगवेगळ्या पद्दतीन शिगमो जाता. आमच्या मामाल्या थंय धुळवट म्हणटा वळवयच्या थंय, आनी खंय फोंडा घे आनी घे. परंपरा जरी आमची वेगळी आसली तरी उत्सव एकूच होळीचो उत्सव, आनंदाचो उत्सव. आणि सगळ्यांक समस्त मुरगांवचे आजी माजी आमदार जावं जितके जितके लोक आमकां हेल्प करता, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक डिपार्टमेंट, परत हे फायर सर्वीस, बाकीचे PWD, मामलेदार, म्युन्सिपालिटी, सगळ्यांक ह्या होळीच्यो मनपूर्वक शुभेच्छा आणि तुम्ही आमकां अशीच मदत करची अशें हांव देवा कडेन मागता. आणि परत एकदा होळीच्यो शुभेच्छा. हॅपी होली. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.